दीस आयतार डिसेंबराची 29 तारीख 2024 भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त. पयलें वाचप सामुएल प्रवादान बरयल्ल्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 1 वळ 20-22 तशेंच 24-28 पर्यंत. हन्ना गर्भेस जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हणून नांव दवरलें, कित्याक तिणें म्हणलें, हांवें ताका सर्वेस्परा कडेन मागून घेतलो. एल्काना आपल्या सगळ्या कुटुंबासवें सर्वेस्पराक वार्षिक बली भेटोवच्याक आनी आपली आंगवण फारीक करच्याक शिलोक गेलो. पूण हन्ना गेली ना. तिणें आपल्या पतीक म्हळें, भुरग्यान पानो सोडतस ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रत्यक्ष जावच्याक आनी सदां काल थंय रावच्याक हांव ताका घेवन वेतली. ताचो पानो सोडयतस तिणें आपणासोवें 3 वर्सांचो एक पाडो, एक एफा पीठ, एक सामड्या पोतेभर दाका सोरो घेवन ताका शिलोंत सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तो ल्हानच आसलो. पाड्याची बली भेटोवन जाल्ल्या उपरांत तांणी भुरग्याक एलिशी व्हेलो आनी हन्नान म्हळें, सायबा, तुज्या जिवाचो सपूत, सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबी आशिल्ली स्त्री हांवूच. ह्या भुरग्याक हांवें मागलो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. आपली जीणभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो. आनी थंय तांणी सर्वेस्पराचें आराधन केलें. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 84 2-3, 5-6 आनी 9-10 पर्यंत. श्लोक. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. सर्वेस्परा, दळभरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावूंक म्हजो आत्मो लालेता, अत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जीवन देवाची होगळीक गाता. श्लोक. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस रात ते तुजी वाखणी करीत आसात. तुकाच आधार करून घेतलो मनीस कितलो भागी. तुजें मंदीर सडपाची आशा ताच्या काळजांत वसता. श्लोक. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दळभरांच्या सर्वेस्परा, म्हजे मागणें आयक. जाकोबाच्या देवा, म्हजे विनवणेक कान दी. देवा, आमचे ढाल जावन आसल्याचेर नदर घाल. तुवें मागलेल्याक बळेपणान सांबाळ. श्लोक. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दुसरें वाचप सांत पावलान कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 3 वळ 12-21 पर्यंत. देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. देखून कणवळायेचें, दयाळायेचें, दीनपणाचें, मोवाळायेचें आनी सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक भोगशिया. तुमी दितात तें भोगसाणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या भोगसाण्या बरें जावं. पूण ह्या सर्व शेगुणापरास चड तुमचें तें आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. खरें जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. कीर्तनांनी
गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत थावन देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं करणेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कळ सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्गां दिया. पत्नीनो, तुमच्या पतींक तुमी खालजाया. सोम्या तें तुमकां हें सहजल्लें. पतीनो, तुमच्या पत्नीचो मोग करा आनी तांकां कठिणायेन सलय नाकात. भुरग्यांनो, सर्व संगतींनी तुमच्या वडिलांक खालजाया. हें सोम्याक खरेंच मानता. बापायानो, तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेंच चिडाय नाकात आनी तीं बिजूड जावंक कारण जाय नाकात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 2, वळ 41 तावन 52 पर्यंत. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वतालीं. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्शेचे बरींच ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. हें ताची माय बाप नेणा जाली. तो पैणणाऱ्यांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट चलोवन ती पाटी आयिल्ली. उपरांत ताणें आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक पाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकोन तांकां तो सवालां घालनासलो आनी ताची सवालां जापी आयकल्ले सोमेस्त ताचे जाणटेकायेक विस्मेत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव वडखंती दुकान तुका सोदून आसल्या. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदून पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून तुमी नेणा आसल्यात. ताणें उलयल्ल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगाता नजरेताक पाटी आयलो. तांकां तो खाल जावन जियेलो. पूण ताचे मातेन ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणान जागोवन दवरल्यो आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वतालीं. हो जुदेवांक कायदो जावन आसलो. मोरी आनी जुजे देवाचे कायदे सुखानासतना पाळटलीं. नजरेतांत जेरुसलेम सबार मैलां पयस आसलें. वाहन संपर्क नातिल्ल्या त्या काळार लगभग 2 हप्ते जाय पडटाले वचून आनी येवंक म्हणून. तांचे दुबळीकायेंत 2 हप्ते वयर रावचे म्हळ्यार व्हडलो खर्च. जाल्यारय धर्माचे कायदे पाळूंक मोरी आनी जुजे सदांच तयार. पवित्र जावचें आनी पेल्याक पवित्र करचें. मोरी आनी जुजे सांगाता एकामेका पवित्रपण जोडूंक भावार्थाचे संगतींक पयलें स्थान दिवंक आमकां आदर्श. सांगाता मागचें, सांगाता देवाचें उतर वाचचें, सांगाता देव मंदिराक वचचें, आत्मीक संगती सांगाता वांटून घेवचें. हे सर्व लग्ना जोड्याक भावार्थांत वाडूंक आनी साक्रामेंतांत जियोंक आदार दितात. लग्ना जिविताच्या मोगाचो फळू भुरगीं. तांकां कुडी सांगाता आत्म्यान वाडोवची आवय बापायची जबाबदारी. जेजू देवाचो पूत तरी मोरी आनी जुजे सर्व कायदे पाळतात. 8वो दीस भरतना सुनत करतात. मोरयेचे अशुद्धपणाचे दीस काबार जातच तेंपलांत भेटयतात आनी 12 वर्सांचो जातना जेजू जेरुसलेमाक वता. हे सर्व कुटुंबांत भुरग्यांक वेळा काळाक साक्रामेंतांक लागीं
जेजू लागीं व्हरूंक देख. 3 दिसां उपरांत जेजू तांकां मेळ्ळलोसू मोरी ताका सवाल करता, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? भुरग्यांनी सूख केल्ल्या वेळार तांकां सवाल करचें, तांची सूख तिदवनची जबाबदारी वडिलांक आसा. जेजू देव तरी वडिलांक खाल जालो.